फाटल्या फावटी आमी जे आयकताले की जॉब स्कॅम म्हणून आनी ह्या जॉब स्कॅमा भितर जायते लोकांक अरेस्टूय जाल्ले आनी त्याच प्रमाणे फोंड्या मार्दोळा अश्यो ह्यो केसी आशिल्ल्यो. सो सद्या ह्या जॉब स्कॅमाचेर जी फोंड्या पुलिसांनी एक चार्जशीट फायल केल्ली आसा आनी चार्जशीट आसा एक्यूज दिपश्री सावंत, सागर नायक आनी सुनीता पावसकर ह्या तीग जाणांची चार्जशीट फायल केल्या आनी जवळ जवळ ही चार्जशीट 600 पानांच्या वयर फायल केल्ली आसा आनी हितूर विटनेसीस जवळ जवळ 9 विटनेस जावन आसा. त्याच प्रमाणे जो रिकवरी एमावंट आसा हो 10 लाख रुपया जावन आसा आनी केस आसा ती चिटींग केस म्हणून रजिस्टर केल्ली आसा 420 ऑफ IPC. त्याच प्रमाणे तेंची जी रिकवरी आसा ती सागर नायक हाजी एक बायक एक स्कूटर हे एटेच केल्ले आसा. त्याच प्रमाणे तेजो 2 अकाउंट आसा तेजे, एक फेडरल बँकेन पोंडा आनी त्याच प्रमाणे एक्सीस बँक पणजे होय बँकेचे डिटेल्स घेतलेले आसा. त्या प्रमाणे दिपश्री सावंत हिची 3 4 व्हिलरी आनी 2 2 व्हिलरी ह्यो एटेच केल्ल्यो आसा पंजरमा. त्याच प्रमाणे तिजो एक बिचोलीम SBI बँकेन एक अकाउंट आसा आनी त्याच प्रमाणे जी सुनीता पावसकर हिजो मोबायल एटेच केल्लो आसा आनी त्याच बरोबर तिजे 2 बँक अकाउंट आसात ते SBI आनी एक युनियन बँक आनी त्याच प्रमाणे तिगांचे हे मोबायल सद्या केसीक एटेच केल्ले आसा जी आतां म्हाका दिसता हे जे चार्जशीट आहा ही रोखडीच फायल जातली आनी जेणे करून उरलेली ज्यो चार्जीस आसात त्यो मार्दोळ पुलीस स्टेशनाचेर आमकां पळोवच्यो पडटल्यो की केन्ना पर्यंत ह्यो फायल जातात ह्यो. स्टुडंटा खातीर फोंडेच्यान विवेक प्रभू.